गायन घेऊया G16. तारकाये बेगीन बेगीन मोल पावेली उतरुशी. तारकाये बेगीन बेगीन मोल पावेली उतरुशी. कालकान तुली काढूंक आमका उसवाडान तू हाडूंक आमका. आमची पातकां उतरून आलतोर सासणीक जिणे दाखोवंक बोलतोर. तारकाये बेगीन बेगीन मोल पावेली उतरुशी. तारकाये बेगीन बेगीन मोल पावेली उतरुशी. तुमकां दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रॉकी कुलासो हाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता बार्बोजा फॅमिली हांच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया रिचर्ड फेर्नांडीस आनी साक्रामेंत फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आमचे फिरगोजेन इग्नेशियस चार्ल्स डिकॉस्टा आनी विनियोला फेर्नांडीस लग्नाचो संस्कार जोडटात. तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. हेर सगळी आमची मागणी, आमची खासगी मागणी आमच्या गोराब्या पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआं बातिस्ताचे शीस जेसूशी येतात आनी ताका म्हणटात आमी कितें म्हूण वचून जुआं बातिस्ताक सांगचें. आनी जेजू तांकां म्हणटा वचात आनी सांगात कुड्डे पडयतात, तोंटे चलतात, मेलोले जिवे जातात आनी गरिबांक बरी खबर मेळटा. संवसारान येवचो आसा तो मेसियास हेंच करूंक आयलो, सगळ्यांक बरी खबर दिवंक आनी सगळ्यांक सोडवून हाडूंक. बाबा बिंडो आज आमी हीच करपा मागुया. आमच्या जिवितान ह्या सोडवणदारांत आमकां आपली पाटलावदार केल्यान दर दिसाक ताचीच सोडवणीन आमी जिवंक आनी आमची सोडवण करूंक आमी वावरूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. काळजांतान दूख दवरतल्या बोगसोणी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. पातक्यांक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमची खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सुर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुताच्या जल्माची परब लागीं पावल्या. तिचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां ओकोत मेळूं आनी सासणाचें इनाम आमी जोडूंक पावूं.
आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासपूत चलयता सासणाच्या सासणांक Amen. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. म्हजे भायर कांयच ना, हांव सर्वेस्पोर, हांव एकलोच एकलो. हांव उजवाड रोचतां आनी काळोख निर्माण कोत्ता. हांव बरें नशीब दितां आनी हाल उपद्रे निर्मितां. हांवूच तो, हें सगलें कोत्ता तो. मळबा दोवा वरवीं जैतिवंतांक देंवय, पावसा वरवीं कुपांतलो तो देंवून येवूं. उक्ती जावूं जमीन आनी उपजूं आमकां सरवंडार. प्रमाणीकपणानूय फुलून येवूं हांव सर्वेस्पोर हें सगलें रोचून हाडटां. होय, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर मळबाचो रोचणार. ताणेंच प्रितूम रोचल्या आनी आकारल्या. ताणें तिका गोंडोळान न्हय पूण रावूंक जाता तसली सुवात कशी रोचून तिरायल्या. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना. प्रमाणीकपणाचो देव आनी सरवंडार म्हजे भायर आनी कोणूच ना. प्रितुमीच्या सगल्या शिमानो म्हजेशी पोत्तून येयात आनी तुमची सोडवण जातली. कित्याक हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो. म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां. म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तितलेंय सोत फाटीं घेवंक जायना तसलें उतर. म्हजे मुखार सगल्यो दिम्यो मोडूंक जाय. म्हज्या नांवान सगल्यो जिबो सोपूत घेतल्यो म्हणून फकत सर्वेस्परांताय येता जोयत आनी बोळ. ताचेर रागार जालोलीं तीं सगलीं लोजेन बरोवन पोत्ततलीं. इस्रायलाची सगली संसद सर्वेस्परा वरवीं जैतिवंत आनी मोहिमीवंत जातली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती कोत्तल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. मोग आनी विस्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वासीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफाळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. शुभ वर्तमान परगटणारा व्हडल्या ताळ्यान कुशालकायेचे उल्हास सोड. पळे, सर्वेस्पोर देव पोदवेन येता. Hallelujah, 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 hallelujah.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जुआवान आपल्या शिसांतल्या दोगांक आपोवन हाडले आनी अशें विचारूंक जेजूशी धाडले, येवचो आसा तो तूंच वा आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? त्या मनशांनी जेजूशी येवन म्हणलें, येवचो आसा तो तूंच वा आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? अशें विचारूंक स्नान जाता जुआवान आमकां तुजेशी धाडल्यात. त्याच वेळार ताणें सोबार जाणांक पिड्या रोगांतलीं, उपद्र्यांतलीं आनी देंवचाराच्या हातांतलीं सोडयलीं आनी जायत्या कुड्ड्यांकूय नदर दिली. आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुआवांक सांगात. कुड्डीं पळयतात, तोंटी चलतात, कोडकारां नितोड जातात, बेरीं आयकतात, मेलोलीं जिवी जातात आनी गरिबांक शुभ वर्तमान परगोड जाता. आनी म्हजे विशीं जाचो भावार्थ आलो ना तो मनीस बागी. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान आमकां एके भाशेन प्रश्नान घालता. जुआं बातीस दोगा शिसांक जेजूशी पाठयता आनी ताका विचार करूंक सांगता, येवचो आसा तो तूंच वा आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? आमी शुभ वर्तमान वयल्या वयर वाचलें जाल्यार आमकां दिसता की जुआं बातिस्त जेजूक दुबावता आनी हाका लागून आपल्या शिसांक तो पाठोवन जेजू लागीं विचार करता. पूण भाऊ भयणीनो, आमी शुभ वर्तमान जशें वाचता बारीकसाणेन तेन्ना आमी पळयता जुआं बातिस्त हे शिसांक मुद्दम जेजूशी धाडटा. तांचो भावार्थ खोलावंक, तांचो भावार्थ तीर जावंक, तांचो भावार्थ अखंड जावंक. कित्याक जे जुआं बातिस्त आपले भितर जाणा आसलो, होच मेसियस, हीच देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे बरवसो आनी भावार्थ ह्या शिसांनी आपल्या जिवितांत तीर करचो म्हणून तो त्या शिसांक पाठयता. आनी शीस बाबा भयणीनो जेजूशी येतात तेन्ना हेंच पळयतात. तांणी सोबार जाणांक पिड्या रोगांतलीं, उपद्र्यांतलीं आनी देंवचाराच्या हातांतलीं सोडयलीं आनी जायत्या कुड्ड्यांकूय नदर दिली. आनी जेन्ना ते जेजूक ही खबर विचारतात, येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? जेजू काय बरो जबाब दिता, वचात आनी जुआवांक सांगात. कुड्डीं पळयतात, तोंटी चलतात, कोडकारां नितोड जातात, बेरीं आयकतात, मेलोलीं जिवी जातात आनी गरिबांक शुभ वर्तमान परगोड जाता. कित्याक काय? आनी काय बरी शुभ वर्तमानकार लूक अशें बरयता, आनी म्हजे विशीं जाचो भावार्थ आलो ना तो मनीस बागी. म्हणजे जुआवांक भावार्थ आसलो, येवचो आसा तो होच मेसियस, येवचो आसा आमकां सोडवून हाडटलो तो होच मेसियस. लोक इतलो वेळ, इतलो काळ, इतले शेकडे रावताले होच देवाचो पूत. आनी हो भावार्थ तिरावंक तो ते शिसांक धाडटा. कित्याक शिसांनी जेजूचेर भावार्थ दवरचो. आपले शीस जेजूशी धाडटा दाखोवंक मुद्दम की तुमी वचात आनी तुमच्या दोळ्यांनी पळयात आनी तुमी पळयल्या उपरांत गवाय दियात. बाबा भयणीनो, देव आमचे सवे व्हड व्हड विस्मितां करता. आनी हेच आयचे पयलें वाचप इसायास प्रवादी काय बरें आमकां सांगता, म्हजे भायर कांयच ना, हांव सर्वेस्पोर, हांव एकलोच एकलो, हांव उजवाड रचता आनी काळोख निर्माण करता, हांव बरें नशीब दिता आनी हाल उपद्रे निर्मिता. देव आमचे सवे सगळें करता, जावं तें मोडबार, दबावरी आनी कुपांनी, पावसांनी आमकां सगळें बरेंपण आसा तें देव धाडटा. कित्याक देव आमचो मोग करता. आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत देव धाडटा. कित्याक देवाक जाय आमी ताचे सहभागिली हे सोडवणीच्या वावरांत जाले. देवाक जाय जो पुतान आमकां सोडवणीचो वावर दिला तो आमी अदीक आनी अदीक नेटान करूंक. देवाक जाय आमी आमची सोडवण केल्या उपरांत आमचे सरभोंवती आसलेल्या हेरा अक्रिस्ती बाबा भयणांची सोडवणी खातीर वावरूंक. देवाक जाय आमी दर दिसाक ताच्या उतरा प्रमाणे जियेल्ले. आमकां विचार, खंय आमी आसा, खंय आमी पावल्या आनी कशें आमी जियेता. घडीक हांवें जेजूक जो अणभवला
तो म्हज्या आपल्याच चिंतनांत आनी मांडण्या प्रमाणे हो जेसू हो शुभ वर्तमानान जो जेसू आसा शुभ वर्तमाना प्रमाणे जिवंक म्हाका आपोवणें आसा शुभ वर्तमान म्हाका उच्चारता ते सोडवणी पासत हांव जियेतां जायते फावटी गुरीक आमी प्रचार करता आमी परगट्टा आमी दुसऱ्यांक सांगता तो जेसू गुरीक आमच्या मतींतलो आमकां दिसता ते भाशेन जायत गुरीक तो शुभ वर्तमानान जेसू आमी जाणाव जाचो अणभव आमकां मेळ्ळा जाका सोडवून दिवंक आमकां पाठयता हे जेजूक परगटचे सुवातेर आमी स्वार्थी जावन गुरीक दुसरेंच परगट्टा आमची वाणी आमी करता जायते फावटी आमचे सुत्रां आमी घालता आमकां जायते भाशेन देवाक परगटूंक आमी मुखार सरता देव आज आमकां परतून एकदां तीच भासावणी तीच सोडवण दुसऱ्यांक दिवंक उगडास करता वचात आनी जें कितें तुमी तुमच्या जिवितान अणभवतात जें कितें सोडवणाऱ्या विशीं तुमी जाणात जें कितें तुमकां पाठयलात तो वावर तुमी करात तेन्नाच सोडवण सगळ्यांक येतली हीच सोडवण आमी आमकांय जोडूंक दुसऱ्यांकूय दिवंक वावरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C38. तुकाच बापा सोर्व मोचे दिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोर्व मोचे तुजेच ते कोरकाशेले मोचे हात के मोचे पाय के स्वीकार कोर आवता कोशे तुझो मोयमो बोरगोट करूंक शुभ खबर सगळ्यांक दिवंक तुकाच बापा सोर्व मोचे दिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोर्व मोचे तुजेच ते कोरकाशेले मोचे सुखे मोचे दुखे तोलमोळे ह्या दिसाचे बाबोयनाची चाकरी करूं कुशालकाय तुझी वांटूं म्हज्या भावा भयणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामूल मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नातले पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊन मोगार बापा सगळ्या कारसान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता तुजी अगणीत पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची कारसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर कडेन सुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादेनी पुरगुटले उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे पोरबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या स दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या वैभवान
उंचोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचोर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट पोरगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवो जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवो जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दंडतान सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मय मगावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या कोणांत सोर पदवेदार बापा सोर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जिवितांत सोडवणेचो वावर आमी करूंक आनी सोडवणे खातीर आमी वावरूंक, दुसऱ्यांकूय सोडवण दिवंक आमी दर दिसाक प्रयत्न करूंक आमकां जेजू मागणे आनी प्रार्थना करूंक शिकयता. हेच मागणे खतखत्यान आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशा नोतरेक तांतर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल. म्हणजे खुशी परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान रासपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी वस्तो जेसू आमकां दर दिसाक सोडवणे खातीर वावरूंक आनी सोडवणे खातीर आमी दुसऱ्यांकूय अदीक आनी अदीक तांची करूंक आमी प्रयत्न करूंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आमी
आपयल्यान ती सूख न्ही सुभागी सुम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Mogal Jesuyo tuyo Bava boylik betrungyo Kalsan amchara unkyo Chivit amche bodlungyo Godai tuchi di tudi Buzwon amkar tuchi Sontos tuzo amkadi Favo tikli bolaiki Godai tuchi di tudi Buzwon amkar tuchi Sontos tuzo amkadi Favo tikli bolaiki Mogar Jesu yo tuyo Bava boylik betrungyo Kalsan amchara unkyo Chivit amche bodlungyo प्रार्थुया कोनवाड्या बापा ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे पुर्वेक आमी उर्बेन थंय आसाव हें आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आज बुधवार आज सांजे पवित्र वर आसतले सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात सोडवणेंत आमी जिवंक आनी सोडवणे पासत आमी वावरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोदकार नोवेनाची मागणी
सासवोत आदाराचे माये पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थांव तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता सगलो म्हजो सगळो विस्वास म्हजो विस्वास एक आकुतीचे माये एकाकुतीचे माये सुचुरे कोर म्हजे दुसरे कोर मोशे हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली वाचलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवांशा परवंशा पातक्यांच्या पातकेंच्या जातोर जातूर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवासो परवंसो पाव म्हाका भाव म्हाका मोगा पासत मुगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुझे उगोड तुजे हात म्हाका म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक पातक्याक जो येता जयता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजो सासनाचो चाकून कोशी साकूर कसो हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून म्हाका देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन चिकाकुतीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताई तुजे ताय कात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची सवसांची कोटा कोटा जायते पावटी आदी फावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी सावन पडली पडलो कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना उलो केलो ना हांव जाणो हांव जाणो तुजे मजतीन तुजे मजती हांव जोयत वरतली वरतलो हांव जाणो हांव जाणो तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण दितली म्हूण जोर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवन तुजेर पातयेवन पूण भियेतां येता पातकाचे ताळणेन केची ताळणी तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन म्हूण सयत आनी इबाडीत म्हूण बारीक म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तर हो तर वर्तता उपकार तो उपकार जो मागता सो मागता तुजे ताई तुजे ताय आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता तातूंत मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना केन्ना म्हाका तो मेळूं म्हाका तो मेळून ओदीक करून करून एमकोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार चवकेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारून आनी म्हणूंक तुका म्हणून तुका ए माये हे माये आदार म्हाका दी जर म्हाका दी सासवत आदाराचे माये सुरदाची माये निर्मिनाका नाका हांवें सांडूं हांवें सांडू म्हज्या देवाक देवा आमेन आमेन सासवत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनवती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत शेसू बागेन तिमरे देवाची माये मा भुरग्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासवत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनवती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत शेसू बागेन मरे देवाची माये मा भुरग्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासवत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनवती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत शेसू बागेन तिमरे देवाची माये मा भुरग्यां आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बागंती मारे बागेन तिमरे आदारती आदादी ओतृश्टाक सांपडलोल्यांक मोजत कोर कर ओस्कोत काळजांच्या माग पोरचे पासून जा शरातीन देवाच्या मुनयारांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या अस्तऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो ही सायबिणी आदा तिनार गोरसांत आनी दुखी प्रार्थुया कोंतुनी. हे सुम्याची सुक्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता
आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पाव सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं सोजियेताय रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. ह्या वेळार आमी थोडो वेळ उगी रावन सगळे पिडेवंत असलेले आमच्या भाव भयणां खातीर मागुया. जणे आमकां मागूंक लायला तांचे खातीर मागुया. जी कोण पिडेंत आसात, कोश्टवतात, हॉस्पिटलांनी आसात तांचो आमी उगडास करुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें सर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजे मागणें आयक. आनी म्हजे हृदयान तुजेशी पावूं सोमी आसूं तुमचे सवे. आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सोबिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुभवंत आदारान बागेवन सदांच सांकवार मरेचे ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतली आनी भोगूंक पाव सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापान पवित्र आत्म्या संगाती जियेता आनी राजवट करता सासणाच्या सासणांक. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचे बेसांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवून सदां काल तोगू. आमेन. मारे सदांचा दार तुजो जावं शेवोर ह्या मागण्यांचो पुतान तुका केल्या देखून आदार आसरो पातक्यांचो सदांच आयदोला शिरो दी माये आमकां तुजो सदांच आयदोला शिरो दी माये